संतोषाची मेटा काढून कळते पूर्णी कृपा सोड सुम्या समोर येता ताची कृत्या मोती आटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां दिता ताची कृत्या मोतीत आटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां दिता Servis porto devaso Răsna serga sosraso Eka utrataच्या संसाराचीचा आपल्या सारख्या ताणे मनुष्या रूपीत केलो देखून निसाकी बापून तो सर्वासो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो ख्रिस्त दैमकाच्या भावानो आणि बहिणीनो आज पवित्र सभा देवाचो पोत मनीस जावपाची इज बियाडिल्ले वर्तें फेस्त आचरण करता मरयेक दूत येवन देवाची खुशी कळीक करता आनी अशें मरी देवाचें उतार स्विकार करता आपणाच्या काळजांत आनी कुसव्यांत अशें देवाचो पूत मनीस जावन तिच्या कुसव्यांत जल्म घेता हे वर्त्यांतले वर्तें फेस्त वर्तो मिस्तेर आज आमी नियाळटा आनी आचरण करता आनी अशें देवाक आमी अर्घ दिता की देव मनीस जावन आमचे मदें ह्या संवसाराची येयलो आमची सरवण करचे खातीर आज आमी देवाक अर्घ दिता आसतना हें देवाचें उतार जेजू ताचो पाटलाव करूंक ताची खुशी करूंक आनी ताका ह्या संवसारांत प्रगट करूंक जाय अशी कृपा आमी ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या पवित्र तीन फावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सरून जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवकार मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात करून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Sumia kaklud कर Sumia kaklud कर Krista kaklud कर Krista kaklud कर Sumia kaklud कर महिमा देवा कुसर्गी आणि शांतीतला इस्ला संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिळये
तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या बापा तुझ्या सस्नेक पुताक मुलीस जावंक पाठवून आणि नजरेतचे एके सद्या ओंकारिक सर्वंदराची आवय करून तुझी महिमा तुवें फांकयली. आमचे पसोत मुनीस चल्ल्या या तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या माया मोगाची गोठसां दिसान दीस अदीक साकोन तुझ्या दैवीक जिवितान वाडोवंक आमकां फावो कर आणि तुझ्या मोगान येवजिल्ले सर्वनेची बरी खबर आमच्या काळाच्या मनशांक दिवंक आमकां उर्बेन बर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन म्हळें तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक कुणास माग ती पातळ्यांतल्या गुंडायांतली वा उंच सर्गा वयली जावं पूण आहाजान जाप दिली हांव मागचो ना हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायान म्हळें दाविदाच्या घराच्यानो चीत दिवन आयका तुमी मनशांक सतयल्लें तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतेवंक सोदतात. देखून सर्वेस्परस तुमकां एक कुणा दितलो. पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतली. सांगाता मेळोवन येवजण करा पूण ती व्यर्थ जातली. निर्णय घेया पूण तो सिद्ध जावचो ना कित्याक देव आमचे सवे आसा. देवाचें उतर हें देवाचे उडपकार आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करून हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली होम आनी दोश परिहार बलिदानां तुवें मागोवंक नाय पूण तुज्या उतराक म्हजे कान तुवें उक्ते केले. तेदवा आबळे हांव येतां म्हळें हांवें. आपले तुझी खुशी करून हांव येतां सर्वेस्परा. शास्त्र ग्रंथाच्या कोवळ्यांत म्हजे विशीं सांगल्लें आसा. देवा म्हज्या तुजी कुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोमून आसा. आपले तुझी खुशी करून हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सोडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड आनिकी हांव दांपोवंक दवरचो ना. हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करून हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सोडवणेची बरी खबर म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना. तुज्या विश्वासीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें सदांच प्रसार केला. तुज्या निरंतर मोगा आनी मैपसा विशीं व्हडले सभेंत उसारी नासतना हांवें रावोंक ना. आपले तुझी खुशी करून हांव येतां सर्वेस्परा. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो बैलांच्या आनी बकट्याच्या रक्ताक केदींच पाप करची सकत ना. ह्या पासोतच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं पूण म्हाका ही कूड तुवें तयार केली.
होम बलियो आणि दोष परिहाराची बलिदानां तुका मानवाली ना. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशान बरो नाशिल्ले बरी. देवा, तुजी कुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवाली नात. उपरांत तो म्हणटा, तुजी कुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच पोटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतार हे देवाची उडपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. तो सब मनीस जालो आनी आमचे मोदेची येलो आनी ताची महिमा आमी देखली. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. सर्वे स्पॉर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोपे आसो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. 6व्या महिन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंवकारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादले लागीं करार जाल्लें. ते आंवकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, न मान देवाचे कृपेन बदलेले सर्वेस्पोर तुजे संगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो न मान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भगवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांजणी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतार हे. वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मगाच्या भावांनो आनी भयणो, आमी समजल्ले प्रमाणे आज पवित्र सभा मोरयेक इज बिहाडलें फेस्त आचरण करता.
मोरयेचे कबलते वरवीं तिच्या कुसव्यांत देवाचो पूत जल्म घेता. वर्त्यांतलो orto मिस्तेर orto एक संतोष सो मिस्तेर मनशा कुळेच्या सडवणे सो मिस्तेर देव इतलो वर्तो महिमेवंत देव आपणाक सकाळी करता आणि मनशाचे रूप घेवन ह्या संवसारी येवन मनशाक आपणाच्या दैवीकपणाक उबारूंक योजन घालता. आणि हो मिस्तेर जो कोण नियाळन जियेता ताच्या जिवितांत नवाल करता, ताच्या जिवितांत अजाप करता, ताच्या जिवितांत देवाची खुशी तो समजता, ती समजता आणि अशें आपणाचें जिवीत देवा थंय उबारूंक कशें मरयेन उबारलें गे तशें हर एका बाबार्थ्याक हें संपें जावंक पावता. सांगोस्तीन म्हणटा जाका सर्ग आटापूंक सकना ताका एके स्त्रियेचे कुसवेन आटापिलें वा सांबाळलें. इतलो वर्तो राजा सर्ग ताका आटापूंक सकना, इतली वर्ती ताची सकत आनी दैवीक पदवी आनी तसल्या देवाक मोरी आपणाच्या कुसव्यांत सांबाळटा आनी हे मरयेक देवाच्या त्या कृपेन प्राप्त जाता. तिणें दिल्ल्या कबलते वरवीं मोरी आमची माय पवित्र आत्म्याक आपलो कुसवो उगडटा आनी अशें मनशाच्या सडवणेचें दार तिचे मरिफात उगडटा आनी अशें देव आपणाचें सडवणेचें योजन मोरये मुखांत्र मनशाक सादर करता. एके स्त्रियेन आपणाची स्वंत खुशी करचे मरिफात पाताक ह्या संवसाराक हाडलें आनी एक स्त्रियेन देवाची खुशी कळीत जाल्या उपरांत ती स्विकार करन मनशाक ताच्या पथकांत दोन करचे खातीर सडवणदार ह्या संवसारी दिलो. एका स्त्रियेच्या अविधेयपणांत पाताक संवसाराक आयलें आनी एक स्त्रियेच्या विधेयपणा मरिफात मनशाक सडवण लाभली आनी अशें मनीस देवाक परत वळखोंक लागलो. असलें वर्तें अजाप देव मोरये मुखांत्र करता, मोरयेच्या विधेयपणा मुखांत्र करता आनी अशें मोरयेच्या कबलाते वरवीं तिणें वई आपूण चरण दसी तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं फियत म्हणटा आमी इंग्लिशान एक शब्द येस तिचें येस जावंक पावता आमच्या जिविताची बादशावी, आमच्या जिणेची दिशा बदलता मोरयेची खुशी देवाची खुशी जावन परिवर्तन जाता आसतना. तर मगाच्या भावना आनी भयणो एक वर्ती स्त्री मोरी आमची आत्मीक आवय आमच्या मुखार आसा. तिका देवान आपणाची खुशी कळीत करता आसतना सडीत समजना जाल्यार जे कितें तिका समजलें तिका तिणें आपणाची कबलत दिली आनी अशें देवाचें उतार जेन्ना तिका आयलें तेन्ना तें उतार तिणें पयलें तिच्या काळजांत स्विकार केलें, काळजांत देवाच्या उतराक जागो दिलो आनी अशें तो तेन्स देवाचें उतार तो जेजू क्रिस्त मनीस जावन तिच्या कुसव्यांत जागो घेता आनी अशें मनशा कुळाची सडवण थंय तावन आरंभ जाता. तर आज म्हजे आनी तुजे मुखार एक सवाल, एक दादलो बाबार्थी दादलो आनी स्त्री जावन आमी मोरये बरी देवाच्या कुशेक कालती मान घालता गी, वय म्हणटा गी वा ना म्हणटा वा म्हजीच खुशी करन दुसऱ्याच खुशीन हांव चलोवन वयता. जर देवाची खुशी हांव करता तेन्ना ह्या देवाच्या सरवणेच्या कामांत हांव भागीदार जाता आनी अशें म्हजी सरवण जाता आनी अशें सगळ्या मनशा कुळाची सडवण जावची ती तें पळोवचें भाग्य म्हाका मेळटा. तर मगाच्या भावना आनी भयणो
बावटी मनशां आमी क्रिस्तचो पाटलाव करून वेची मनशां आमी जर आमी मोरये बरी आमी देवाची खुशी करूंक फुडें सरताव आनी देवाच्या उतराक आमची कबलात आमी दिताव तेन्ना खंडीत जावन आमच्या जिवितांत नावाल घडटा. पापा फ्रांसीस म्हणटा मोरी आमकां 2 संगती शिकयता. पयलें बावडटे मनशांक देव केन्नाच सांडिना. बावडटे मनशां सांगात तो आसा. हे मोरयेच्या जिवितांत तिणें अनुभव केलो. कितले कश्ट दूख तिका आयल्यार देव तिच्या संगत आसलो म्हणलो बरवसो मोरये थंय आसलो. आनी अशें बावडटे मोरयेक देवान केन्नाच सांडून घालूंक ना आनी तो आमकांय बावडटे मनशांक सांडिना. दुसऱ्यान आमचें जिवीत अर्थ नातली भोंवडी न्हय बगार निर्दिश्ट शेवटाचे यात्रेक पयन. एक भोंवडी न्हय दिशानातली भोंवडी न्हय बगार एक निर्दिश्ट शेवटाचे यात्रेक पयन. इट इज अ पिलग्रिमेज टू द हेवनली होमलँड. जो कोण जेजू आपणाचो शेवट म्हूण स्विकार करता आनी पातयेवन जियेता तसल्या व्यक्तीक खंडीत जावन एक निर्दिश्ट शेवट जेजू आसा म्हणलो बरवसो उदेता आनी त्या दृश्टेन समकोंक बावडटे मनशाक संपें जाता. मोरी जावं दी आमची देख आनी जेजू ह्या आल्तारीर उंड्यांनी रुपाकाल येवचो आमचे पयना काण जावं दी. आमेन. आमी आतां आमच्या बावडताची उसारणी करता आनी तो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भ्य सांपावलो आमकां मेळटा जल्मलो म्हणले आमी शब्द म्हणटा आसतना आमी दिमी मोडची. सत म्हणटा देवाक सर्वोदरा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तो मेल्ले मदें देवलो दुसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो. सर्गांत चडलो सर्वोदरा देवाच्या उजव्या बसला. तेन्ना जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनस्थिती करून घेतलो. सत म्हणटा पवित्रात्म्या कदलय पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवन पावन सृश्टीचें जिवीत. आमेन. म्हज्या मोगाळ बाबन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देवोवपा म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक नेहमी आमच्या नक्की मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा तुजो एकलोसो पूत मनीस जालो ती घडी आपल्यास आरंभाची बागी घडी म्हूण तुजी पवित्र सभा वळखून घेता आनी हो दबाजीक गोठ संभ्रम म्हूण संतोषान तुका हो दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता. तो तूं मै पसान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत
ह्या संभ्रमा वरवीं आमकांच आनी हेरांय मनशांक दिसान दीस अदीक अर्थभरीत आनी फळादीक कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सर्वंदार मनशा कुळाचो मनशा खातीर मनशा मदें येवचो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत सर्गांतावन देवलो आनी तुजे गणित मोगाचे येवजणेचो मोरयेक ताणें संदेश हाडलो. अखंड भावार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपलीच लन्विकाय लीनपणी वळखून निश्कळंक अवकारीन तुजे साखरणीन आपलो जबाब दिलो. तेच बागी घडये तिच्या निर्मळ कुसव्यांत पवित्र आत्म्याचे विचित्र पदवेन तो सस्नीक पूत मनशा मदें मनीस कसो जिवंक लागलो. अशी तुजे परजेक केल्ली बसवणी पाळली तुवें विश्वासीपणी आनी सगळ्या लोकांचे अत्रेग बागयलेय परतेपणी. देखून ताचे सुबुदेशी तमान आसतना वयर सरगार तुका वाकाणटा देवदूतांचो दळबार आनी तुजी किर्ती गावन उल्लासता सगळो संवसार. तशेंच आमचें कीर्तन पावो आतां तुजे मुखार. Povit, 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 tălbrasul सर्वेस्पर्तु सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गितुका जय जय. सर्वेस्पराचे नाव येता तुका जय. उत्सर्गितुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Bavarta sogut pergetuya. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुन्हा जीवन बोल आम्ही परगटा. तुझ्या इम्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगा सेवतेला आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवांतपणाचो बरबसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोठ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आमकां मरे देवाची मागीर संगती भगवानची ज्योती जपती आनी भगवान धर्म दत्ता आनी स्वर्ग आनी तुका मावल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फोव कर येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या श्रीवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिसांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार देखून जिवितान सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बागणी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेकतेल्याक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक सुटकी पृथ्वीनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माय मोगसो गुत्साव एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सम्या तुवें आमच्या भितरूंचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
Urbigaita Atmomuso somyak वंदिता आपले चरण दासीचे ताने दया दिसकाली देखून म्हाका सज्जनांका सदे म्हणटली सत्यवंताची विचित कामां काकुळताची संततेक सदा दुबळ्यांक बऱ्या वस्तुंनी ताणे दादोशी केला ग्रेसा रित्या हातांनी ताणे पाटी धाडला सोमी आपले वडबड दाखयता गर्वी मनशांक तो दुस्पाटायता उसासानार आसलेल्या पदवेत हांव सकला घालता किरकोळ अस्कल कालत्यांक सोमी उबारता आत्मो म्हजो सेवेस पोरा वागंता मोच्या दारोकांतय उल्हासा आत्मो म्हजो सेवेस पोरा वागंता मोच्या दारोकांतय उल्हासा प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा ओंकारीन आपल्या कुसव्यांत घेतलेलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण वळखूंक तुवें आमकां फोव केलाय हो भवार्थ सदां सांबाळूंक आनी परगटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे सक्तेन सस्नीक सुखांक आमकां पावय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालू वसोन यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार बऱ्या संगीत करया नमन माहिती आमच्या तारकाची लागीं सर्यतीच्या मोगान वाटते आमकां भरवशाची केदे वर्ते बाग मोरयेचे प्रसूत जावचे आपल्या देवा अवैतरी आमकां रावचे सर्वेसांच्या देख सांसोबच्या बडव्या संगीत करया नमन माहिती आमच्या तारकाची लागीं सर्यतीच्या मोगान वाटते आमकां परवशाची मोकाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद आमकां Băgim cu săci cruin, râmcam ce doar, ce-al smânate, păpăce, pătăcem, păvitrătne, ce navi. Amen.